नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। वास्कोच्या मंदार सुर्लकार अपहरण खुनाच्या केशीत 4 आरोपीक जल्मठेपेची ख्यास्त, मंदाराच्या फॅमिलीक 1 लाखाची नुकसाण भरपाय, पुलीस आणि बापूय मागतात दोषीक फाशी। फिफा वर्ल्ड कपाच्या प्री क्वार्टराच्या फायनलीत ब्राझील खेळटले चिलीकडे, जाल्यार नेदरलँड आणि मेक्सिको एकामेका सामकार। ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहारात संबंध आणि सीबीआय चौकशी चलिल्ल्यान राज्यपाल वांचून देंवचो, बीजेपीची मागणी। बीजेपी उलयता सुडाची भाषा। गोंयकारांचो विवाह सांजाव, खाणा जेवणा गोडशी जिनस करून गोंयभर सांजावाची उमेद। पावसान सांजावाक केली फाट, तरी गोंयकारांचो मूड सांजावाचोच। आणि गोप्रेमी आणि पुलिसांनी मिळून मडगांवां गांधी मार्केट आणि खारेबांदार राती धाडी। गायच्या चरबेचे 87 डबे जप्त, गोरवां कत्तलीचे सामान जप्त, चोरयां गोरवां मारून विकतल्याचे रॅकेट उक्ताडार। खबरो विस्तारान। वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराचे अपहरण आणि खुनाच्या केशीत 4 आरोपीक पणजेच्या चिल्ड्रन्स कोर्टान जल्मठेपेची ख्यास्त दिल्या। मंदाराच्या फॅमिलीक 1 लाखाची नुकसाण भरपाय दिवपाचो आदेश कोर्टान दिला। माफीचो साक्षीदार जाल्ल्या एकल्याक सोडलो। 15 ऑगस्ट 2007 मंदाराची कूड फोंड्या केरी दोंगरार मेळिल्ली। केशीचो 8 वर्सांनी निकाल लागला। इश्टांनीच मेळून मंदाराचे अपहरण करून ताका मारिल्ल्यान गोंयभर खवदळ पडिल्लो। मंदाराचो बापूय 4 जाणांक फाशीची ख्यास्त मागता। 8 वर्सां पयलीं मंदार सुर्लकाराच्या इश्टांनीच ताचें अपहरण केलें आनी ताचो खून केलो। हे घडणुकेन गोंय शॉकात जाल्लें। गोंयभर खवदळ पडिल्लो। 8 वर्सां उपरांत बाल न्यायालयान केशीचो निकाल लायलो। ख्यास्तीचेर मंगळारा आर्ग्युमेंट जालें। कोर्टान 4 आरोपींक जल्मठेपेची ख्यास्त फरमायल्या। जॉविटो रायन, रोहन दुंगट, नफियाज शेख आणि शंकर तिवारी ह्या 4 जाणांक जल्मठेपेची ख्यास्त दिल्या। मंदाराच्या फॅमिलीक 1 लाखाची नुकसाण भरपाय दिवपाचो आदेश कोर्टान दिला। कारस्थान करून मंदाराचे अपहरण केले, ताचो खून केलो आणि उपरांत पुरावे नष्ट केले म्हूण कोर्टान सोमारा चौगांकूय दोशी थारायले। The accused has been convicted for the offences under 364A, that is kidnapping for ransom, 302, that is murder, 120B, that is conspiracy, and 201, that is destroying the evidence. 15 ऑगस्ट 2006 ह्या दिसा जॉविटो रायन, रोहन दुंगट, नफियाज शेख आणि शंकर तिवारी तसेच अल सलेहा बेग ह्या 5 जाणांनी मंदार सुर्लकाराचे मिरामार सावन अपहरण केले। मंदाराच्या बापायकडेन तांणी 50 लाख मागले। उपरांत तांणी मंदाराचो खून केलो। केशीच्या ट्रायली वेळार अल सलेहा बेग माफीचो साक्षीदार जालो आणि हे केशीन पुलीस आणि सरकाराक ताणें साक्ष दिली। I especially thank all the witnesses who helped to deliver justice, and they have deposed in this matter bravely in spite of all these odds. I thank all of them. I also express my sympathies to the family of the victims under Sullekar. सगळ्या दोषींक फासार मारचे म्हूण मंदाराच्या बापायची मागणी। आम्ही खूप त्रासान काढले, सामके त्रासान काढले। फाशी तरी जावूंकच जाय, फाशी सगळ्यांक 4 फाशी जावंक जाय। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहारात राज्यपालाचो संबंध आणि प्रकरणाची सीबीआय चौकशी चलिल्ल्यान राज्यपाल वांचून देंवचो म्हूण गोंयची बीजेपी मागता। राजीनामो दिलो ना जाल्यार प्रकरण प्रधानमंत्र्या मेरेन पावयतले म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मिडियाक सांगले। गोंयची बीजेपी सध्या सुडाच्या राजकारणाची भाषा उलयता। केंद्रा भितर 2004 सालाक काँग्रेस पक्षाचे सरकार आयलें UPAचें। त्या वेळाचेर ताबडतोब तेंच्यांनी त्या वेळाचे आमचे गोंयचे राज्यपाल किंवा UPचे गव्हर्नर आसूं हांकां तेंच्यांनी जबरदस्तीन राजीनामो अपमानकारक वागणूक दिल्ली आनी जबरदस्तीन तेंच्यांनी तेंचो राजीनामो मागून घेतलेलो आनी तेंच हें करून खरें म्हणजे ते काँग्रेस पक्षाच्या सरकारान तेंकां अपॉयंट केले त्या वेळाचेर। म्हणून आमची मागणी आसा की तेंच्यांनी ताबडतोब ह्या पदाचो राजीनामो दिवन तेंच्यांनी परत वचचें। ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहाराकडेन राज्यपालांचो संबंध आणि प्रकरणाची सीबीआय चौकशी चल्ल्या म्हूण सांगून बीजेपी राज्यपालाचो राजीनामो मागता।
वांचू जो मेरेन राज्यपाल आसा तो मेरेन तांची चौकशी करूंक सीबीआयक बंधनां लागतात. मात ताणें राज्यपाल पद सोडल्यार सीबीआय चौकशेक पुराय मेकळी. हे फाटभुंयेचेर राज्यपालाचेर राजीनामो दिवंक सध्या दबाव येता. अगुस्ता हेलिकॉप्टरा खरेदी भितर तेन्नाचे ते एसपीजीचे प्रमुख आशिल्ले आनी ह्या तुल्ल्यान एक तेंचेर एक संशय एक निर्माण जाल्लो आसा आनी म्हणून आमची मागणी आसा की तेंच्यांनी स्वता जावन गव्हर्नर पदाचो राजीनामो दिवचो, ना जाल्यार पार्टी म्हणून आमी आमच्या देशाचे राष्ट्रपती त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टराक फाल्यां आमी तांकां लेटर धाडपाचे आसात की तेंच्यांनी जर राजीनामो दिलो ना जाल्यार तांकां राज्यपाल पदांतल्यान मुक्त करचो म्हणून. दोट्टी नागरिकत्व आणि गोंयाक खासा दर्जाचे विशय खंय प्रधानमंत्री मोदीचे तकलेत आसात. मी सांगलेले आसा, प्रेसाक सांगुना तरी कार्यकर्ते म्हणून आसा आमी आमकां सांगलेलें आसा की विकासाचे बद्दल आसूं किंवा स्पेशल स्टेटस मायनींग बेगीन चालू करपा खातीर आसूं, ह्यो सगल्यो गोश्टी आहा त्यो बेगिनात बेगीन जातल्यो. Sir, that letter which has been given and which is being used by Churchill has been given by one under secretary in the Home Ministry. So this issue will be taken by members of Parliament, and Mr. Savarkar recently has made it very clear that he will take up this issue with the Union Home Ministry. Very easy, you have a circular and said either you put a cut-off date saying okay, all those who have transcribed the name and at this particular date, yes, in future you should not, or accept transcribing your name in Portugal. It does not amount to losing Indian citizenship. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि तुळशीदास च्यारी. एनिमल रेस्क्यूवाले आणि पुलिसांनी मेळून आयतारा राती मडगांवा घाल्ल्या धाडींनी गायची चरबी विकपी व्हड रॅकेट उक्ताडार आयला. पुलिसांनी खारेबांद आणि गांधी मार्केटांतल्यान गायचे चरबेचे 87 डबे जप्त केले. त्याशिवाय दोनूय कडच्यान 500 गायो, बैल आणि पाडकां साल्वार केल्यात. गोरवाची कत्तल करपाचे सामानय पुलिसांच्या हाताक लागला. मात रॅकेटांतलो एकलोय मनीस मेळोना. ते पयलींच सादूर जाले. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो मुखेली अमृत सिंगान मिडियाक ही माहिती दिली. मडगांवा खारेबांद आणि गांधी मार्केटान आयतारा राती एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या वावुरप्यांनी पुलिसांक घेवन धाड मारली. धाडेन गायचे चरबेचे 87 डबे जप्त केल्यात. थंयच्यो गायो, बैल, पाडकां साल्वार केली. कत्तलीचे सामानूय जप्त केले. मात धाडीन रॅकेटांतलो एकलोय पुलिसांच्या हाताक लागलो ना. थंयचे लोक पयलींच सादूर जाले. खारेबांद हांगासर खूब प्रमाणात आमकां जे घीचे डबे बी आहा ते मेळ्ळे. म्हणजे ते केलेले जवळ जवळ 76 किलो डबे आसा जवळ जवळ. खारेबांद हांगा एक गाय आणि एक पाडो मेल बैल आसा पळय तो, आणि गांधी मार्केटान 3 हे आसले म्हणजे टोटली गोरवां तितून 2 गायी आसली आणि एक तेजे वासरू आसले. सरकार उजगांवच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचें काम करपाचो आसा. ताचेर सुमार 13 कोटी खर्च येतलो. ते कॉम्प्लेक्सान गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल जाताली म्हूण प्रकरण कोर्टान गेल्लें. ताका लागून कॉम्प्लेक्साचें काम हाताक घेवंक समिती विरोध करता. ज्या स्लॉटर हाऊसान इलिगल सगळ्यो गोष्टी घडटाल्यो ह्यो आज कोर्टा मुखार आसा. ऑनरेबल हायकोर्टान कमिटी नेमलेली आसा, काही डायरेक्शन्स दिल्ले आसा, तेजे कांय इम्प्लिमेंटेशन न करता ते डायरेक्ट परत ते स्लॉटरिंग आसा ते स्टार्ट करपा खातीर ते रेग्युलरायजेशन करपाक सोदता. आनी हे खंय तरी हे मोठे एक गुन्नो सरकार परत एक फावट करता. आमी कशाच पद्दतीन ओगी रावचे ना. देशभर गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल चल्ल्या. सरकारान ताचे आड 31 डिसेंबर मेरेन कायदो करचो म्हूण पंजाब गोरक्षा दळ मागता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. गोंयकारांचो मंगळारा सांजाव जालो. बायत आनी तळयांनी उडयो मारून घुमटां आनी गिटाराच्या तालार सांजाव फुलोवपाची गोंयकारांची परंपरा. तरेतरेची गोडशी, तरेतरेचे जिनस खावन पिवन मजा करपाचो दीस. सांजाव म्हणल्यार सांजुआव बाप्तिस्ताचें फेस्त. पावसाच्या नेटान बांयो आनी तळयो तुडुंब भरल्यो की सांजाव आनीक फुलता. अंदू पावसान सांजावाक फाट केली तरी गोंयकाराचो सांजावाचो मूड उणो जालो ना. Sanjão, o sol sargazotar, matea copela galun, mai turgio matar, ille copa cece con jiwa curva hatta, pono
आंबे ओणसां वांटून तोंड गोड कोत्ता सांजाव सांजू हांव एकवट वाडयता नवी काजाऱ्यांक फेस्ते मानयता काटीर न्हिदलोल्यांक उमेदीन उठयता नाचोंक नकोय पूण संवसार दोलयता सांजाव सांजू हांव एकवट वाडयता. आता घेऊया एक विराम.